स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सगळे श्रोत्यांक मनापासून नमस्कार करता हं. कळ्ळें म्हण तुमीच जगदीश मूर्ती आसत म्हजे खातीर म्हण न्ही सगळ्यांक कोण वक्त म्हूण बसत की एक माध्यम म्हूण बसत की तांचे खातीर सुद्दां श्रोते हेची जगदीश मूर्ती समर्थ बदोवन घेता ती हांव उलयतां आनी तुमी आयकता ती तुमगेल न्ही ती म्हाका स्फूर्ती येता असो। आतां मी हाल्या थावन सुरू करूया। एकशे 76 मना श्लोक आज आमी घेवचे सती गॅलफंताचो सांगता। हे सगळे 175 दोन 205 थाई आतां आमकां सगुण निर्गुणातीत शुद्ध स्वरूपा बद्दलचे सती इतले दिवस कशी वाक्का अकल वाक्का हें सांगिल्लें समर्थांनी सगळे मना श्लोकांत 205 श्लोक आसत तातुंतले 175 जाले ते 175 धोरण 205 थाई जे आसा ती ते सगळे सगुण निर्गुणातीत खंयची की आत्म हें आस परब्रह्म आस शुद्ध स्वरूप कल्लें तांचे बद्दलचे तरी पयर आमी घेतिले विधी निर्मिता लिहितो सर्व भाळी परिलिहितो कोण त्याचे कपाळी हरू जाळितो लोक संवार काळी परी शेवटी शंकरा कोण जाळी। जय जय रघुवीर समर्थ। मुख्य 3 देव आमी मानता ती कोण ब्रह्मा विष्णू महेश। तरी ब्रह्म हो जन्मा घालतनाची आमगेले कपाळाचेरी सगळें बरयत खंय तो भविष्य आमगेलें ते तागल कपाळाचेर कोण बरयता हो प्रश्न श्रोत्यालो। हरू जाळी तो लोक संवार काळी परी शेवटी शंकरा कोण जाळी। तो संवार काळांत हरू सगळ्यांक भस्म कोण घालता शंकराक कोण ताका कोण जाळता। आयचो श्लोक आसा ताजे मुखारी जगी द्वादशादित्य हे रुद्र 11 असंख्यात संख्या करी कोण शक्रा जगी देव धुंडाळिता आढळेना जनी मुख्य तो कोण कैसा कळेना। जय जय रघुवीर समर्थ। आता हे जगांतू आमी कितले मनुष्य आसत न्ही 84 लक्ष योनींथन वचून आनी मनुष्य जन्म मेळ्ळा। हे सगळे कीटक प्राणी धरून 84 लक्ष हे जीवनाची उत्पत्ती आसत।
आणि तांकां सगळ्यांक तांतूंत मनुश्य कितले आसा त्यात गोतना वर्ल्डाचें पॉप्युलेशन पळोवन जाल्यार तांक समपूर्ण जायशी 33 कोटी देव आसत खंय अशी म्हणटा ती 33 कोटी देव अयो कोणागल पूज करयत बा म्हण दिसता वय की न्ही हां जाल्यार हांगा आमगेल चुकता म्हळ्यार आमी कोटी ह्या शब्दाची कोटी करच्या विसरली कोटी म्हळ्यार अर्थ समज करच्या कोटीच अर्थ कळ दुसरो अर्थ कळ म्हळ्यार एक तरी मॅथ्सान जे कोटी आसता सहस्र लक्ष दशलक्ष कोटी ते एकाचेर 9 शुन्य आशिल्ले ते कोटी हांगा अभिप्रेत ना कोटी म्हळ्यार अमूक कोटींतलो म्हळ्यार अमूक प्रकारचो अमूक हांतुलो अशी ताजो अर्थ घेवंका फॉर एग्जाम्पल आतां म्हणटात न्ही टेक द ऑड आउट म्हणून एक पझल्स आसतात सगळे एकल्याक आसता खंयचे पूण एक आतां लाकडात सामान धरलें टेबल स्टूल आनी कसले कपाट सगळे आनी तांतूं मदेंची रगडो म्हणून बरयलें तो रगडो ऑड न्हय ते कले म्हळ्यार फातराचे आसता त्या कोटीन ती ना तशी एक काम एकल्यांक दिवन तांणी हें दिल्या कले त्या प्रमाणे तांगेल वर्ग हें केले ती वर्ग लायले ती तर आतां तशी 12 आदित्य सती 12 नांव सूर्य नमस्कार घेतना सुर्यागेल 12 नांव घेता ती आनी सूर्य नमस्कार घालता ती ते म्हळ्यार ते आदित्य म्हळ्यार सूर्य 12 सती अशें म्हणटात ह्या जगांत तशी रुद्र सत न्ही ते 11 सती 11 म्हळ्यार महादेवाल अवतार ते 11 तातूंत 11 म्हळ्यार श्रीमद हनुमान तो 11 अवतार तर हे रुद्र कोण राम नाम घेत की तांकां हे रुद्र मदत करतात आनी संवाराचें काम करतात आदित्य सगळ्यांक प्रकाश दिता ताजे बीन जीवन चलता 12 आनी असंख्यात संख्या करी कोण शक्रा म्हूण बरयल्या शक्र म्हळ्यार इंद्र कोणे बा इतले इंद्र सत्वय म्हूण हां इंद्र हें नांव न्ही जशी राष्ट्रपती प्रायम मिनिस्टरू अशें म्हणटात न्ही तशी इंद्र हें इंद्र पद आसता पद तर ते सगळे देव मेळून इलेक्ट करून आनी कडेन शेवटी आमगेलो मुख्य जो आसता विष्णू भगवान पालन करतलो तो इंद्र पदाचेर इंद्राक नेमता आनी ताका काम हें दिल्या की सगळ्यांक मदत करता कल्या म्हळ्यार तो श्रेश्ठ जावन आसा जशी राष्ट्रपती म्हळ्यार राष्ट्राच मुख्य तसो इंद्र म्हळ्यार सगळे देवान तूं श्रेश्ठ तो श्रेश्ठ आसना पळय ही इज सपोज टू लूक आफ्टर ऑल ऑफ अस जाल्यार तो ते करना तो सन्न गोश्टीन कपून बसता एकेकडे ते इंद्र सुद्दां लाज खाता ती म्हळ्यार तांचल्या थनू हांगा पृथ्वीचेर आयले अशें दिसतें ब्रायब घेवचें हें तें सगळें कडेन इंद्रपद हालत खंय कोणें तप करचें जाल्यार ऋषीने कोणें बायलांचें तप करचें जाल्यार की ते इंद्रा भंय दिसता आतां आपणाक सत्त वतली कल्यार मागीर सगळ्यान जास्ती पुण्य कोण करता की तांकां इंद्रपद मेळटा तेमी ते पुण्यात न्हू तांकां पदच्यूत करचे खातीर तो नाना अप्सरांक पेटयता तांकां भुलोवन चक अशें सगळें काणी आसा ती एनिवे तर असले हे असंख्यात शक्र म्हळ्यार इंद्र सती शिवाय ते जाल्ले आनी शिवाय म्हळ्यार सगळ्यांत श्रेश्ठ देवेंद्र म्हणाले धर्मेंद्र धर्मांतलो श्रेश्ठ तो धर्मेंद्र रायांतलो श्रेश्ठ राजेंद्र अशी सगळे इंद्र मस्त सती तशी ते असंख्यात तांकां सगळ्यांगेल पुजा 33 कोटी म्हळ्यार 33 प्रकारचे हे देवांगेल पूज करूंक बसलेली जायना आनी पूज करून आमी शेवटी मागतात कले समर्थांक तेंच वायट दिसता लोक सगळे पूज करतात ती जाल्यार कल्ल मागता ती हां इंद्राले मागतात आमी पावस दी म्हणून आनी कोणाले गी कळ्ळें इंद्र ही हॅज टू लूक आफ्टर तेमी पावस पाडोवंक हें मुख्य खातें ताल्ल्यागीची जशी एक म्हत्वाची खाती तांचल्या दवरून घेतात प्रायम मिनिस्टर सुद्दां तशी हें पावस पाडोवची खातें ताल्ल्यागी इंद्राले घेसत बाकीचपणी कोण वांटून दिले सर तेमी देवा पावस पाडय म्हणून आमी प्रार्थना करतात ते आमगेलें जीवन जावचें सो ओके जाल्यार एक मनुश्याक थोडे मनशांक हें मना येवंका न्हय की देवा आमी तुगेल मनोभावान पूज करतात ती जाल्यार ह्या हांतान आमकां परब्रह्माक पावची एक इच्छा आसा तरी आमकां थंय आमकां पावचें मेळत हें वरदान आमकां दिशिवे देवा
म्हणेल हे आम्ही मागून घेतात की देवा लागी ते मागून घेऊन हां जगी देव धुंडाळिता आढळेना जनी मुख्य तो कोण कैसा कळेना तुटेना फुटेना कदा देवराण चळेना ढळेना कदा दैन्यवाण हो जगान देव पळोवनच्या गेल्या कोणाक काही दिसना आणि मुख्य खंयचो देव हो कोणाक कळनाची कोण गणपतीक पुजता कोण हाका सरस्वतीक पूज करता आणि कोण लक्ष्मीक पूज करता हे सगळें पूजन करता आसता ती जाल्यार तांकां तांगेल तांगेल कपाळाचेर तांकां कंट्रोल करतलो कोण देव आसा परमात्मा तागल भेट आमकां घडोवन दी हे आमी हे कोण केल्या मूळ मायेंतल्यान हे सगळे आयले देव सगळे प्रकारचे देव त्रिगुण कारण पुऱ्या त्रिपूट येता क्लोज्ड हे म्हणटात फिगर म्हणटात न्ही तर पहिले एक्कांत न्हू द्वैतांत येवचे भितर त्रिगुण तयार जाले पहिले म्हळ्यार सत्व रज तम गुण जाले ब्रह्मा विष्णू महेश तांतान भायर पडले हां अशें सगळें तरी आत्तां तांणी सांगलें हें तरी मागून घेया ती की आमकां परमात्म्या बद्दल एक आवड दी आमकां आत्माभिमुख करी आमी सद्या प्रपंचांत अडकल्यान ती हां अडकल्यान कलमी ती प्रपंच हो अशें कले ताका फणसा गरे फणस फुटयलो बरो असो काप्पो म्हूण हां आनी हाताक तेल बील लायनासतना ते गरे काडूक हात भितर घालप सगळे कड खिचून बसता तें पुणें आमकां तेल लावन काडूं जाता हांगा तशें न्ही हांगा तेल म्हळ्यार आमी नामस्मरण कसले नामस्मरण कसली उपासना साधन करनासतना आमी प्रपंचान शिरकतात ते कशी की भायर पडूं जायना आमकां दर वेळे अभिमन्यूचे आमगेलो आनी सगळे हे प्रपंच आमकां मान खाता आनी परत मोर मरता ती परत जन्म येता ती परत मरता ती तर तें नाक्क जाल्यार ह्या 33 कोटी देवाक एकत्र हाडना तांगेल कल्पन करात की तुमकां तयार करतलो तुमकां जन्मा घालतलो जो आस परमात्मा परब्रह्म तांत आमकां विलीन जावचें आसा ताचे खातीर पयलें मूळ मायेचें आमकां इंट्रोड्यूस करून दी मूळ माय म्हळ्यार हो खरो ईश्वर जो पालन करता सगळ्यांगेले त्या मूळ मायेक आमी जाणका तत्व तांतशील तत्व आणि तें परब्रह्म आमचे खातीर गुरु तत्व जावन आमचे खातीर सगूण साकार जावन येता तावळी आमकां त्या दृश्टीन बरेंच न्हय सगळेच 33 कोटी देव त्या गुरुतत्वांत आसत आमी ते एक गुरूंगल सेव केल्या पुरो आमकां सगळें मेळटा पण मागून घेवचें कहलें तें आमकां कळका रायाल्या वचून राज्य दिवच्या तयार आसत आमी ह्यो कितले धग्गू पळा हां एक कप ते कळ्ळें सोल्ला कडी आसल्यार बरें जातलें शिल्पींच्या चिके हाय जाता बरें दिसता किंवा AC लायल्यार बरें जातलें आशिल्लें अरे AC कळ्ळें तागल राजवाडा तागल राज्य तागल चली सुद्दां दिवच्या तयार आसता रायू तें सोडून आमी हें सगळें मागतात तशी मागनासतना हे इतले द्वादशादित्य अक्र रुद्र असंख्यात चक्र म्हळ्यार असंख्य इंद्र सगळे नमन्याचे श्रेष्ठ तांगेल काम करता ती करना ती जाल्यार तांकां एक प्रार्थना करा ती आमकी आमकां देवा आम दुसरें कसलें दिवंका म्हणना तुमी मटेरियल कसलें दिवंका म्हणना पण आमगेल खंय की दृश्टी बदलल्या आमगेल दिश चुकल्या मनाची ती आमकां आमगेल संवसाराभिमुख जाल्या देहबुद्धी भिमुख जाल्या आमी न्हीद पडल्या अशी की निदान मात सोपन पडत न्ही तशी आमगेल हे देहबुद्धी हेच एक न्हीद जावन पडल्या तेमी ती तशी नाका आमकां आत्माभिमुख करी हां आनी हा आत्म्याक आमकां आत्मज्ञान जाय देवा आमकां आत्मज्ञान कशी करून दिशात वे कोणेय करून दिया ती सगळ्यांक तूं म्हाका एकच तो परमात्मा दिसता तर ताल्ल्या गुर्त करून दिया ती ताल्ल्या कॉन्टॅक्ट करून दिया ती कनेक्ट करून दिया ती म्हळ्यार हांव तुमगेल कल म्हणटा ती पांय धुवन तीर्थ पिता म्हूण तशी हांव तुमगेल पांय धुवन तीर्थ पितलो म्हूण तस नमन्याचें हांगा एक हांगेल मना श्लोकांत ह्या तो एक नमन्या विचार आसा अशें म्हाका दिसता आतां पळयल्यार प्रत्येक वेळार इंटरप्रिटेशन्स विंगड आसता ती जाल्यार सद्या पळयल्यार जगी द्वादशादित्य हे रुद्र अकरा असंख्यात संख्या करी कोण शक्रा
जगी देव धुंडाळिता आडळेन, जनी मुख्य तो कोण कैसा कळेन. आता आदित्य हे रुद्र हनुमंताल मूर्ती हे ते सगळं दिसता तेमकां. हां, इंद्र कांय दिसना. तांतूल देव कळना. ती आमीच तांकां विग्रह करता बसयता ती आनी तांगेली पूज करता ती. तांतूल देवत्व आमकां सोदून गेल्यार मेळना. हां, तेमी ती देवा हां, जनी मुख्य तो कोण कैसा कळेना, तो आमकां मेळोवन दी रे. जय जय रघुवीर समर्थ. हे आजी मनोबोधाचें जालें. हां, आतां आमी दासबोदाल्या वळया. आमी 1 ते 8 दशक जाल्ले आमगेले कोण जाले. आज तो 9व दशक करता म्हूण केलें जाल्यार हे 1 ते 8 दशकांतून 5 ते 8 थंय अक्षरशः त्या ज्ञाना बद्दल त्या परमात्म्या बद्दल आणि आम्ही कशी तयारी करता हाचे बद्दल सगळं सांगलें. गुरु कशेंच का, शिष्य कशेंच का. तर आम्ही गुणी शिष्य जाल्यार मात्र आमकां आत्मज्ञान जाता. तेमी ती एक 5 मिनिटांतून आम्ही शिष्य कशें जावचें म्हण आमगे दैनंदिनी कशेंच का कशें आमी जावयेत ते आमी चिक्के पळोवया. आमी तावळे म्हळें देहाभिमुख आमी जाल्यात. आमी आत्माभिमुख जावंक का जाल्यार कल करका. तरी गुरुनी महावाक्याचे उपदेश केन्नाय गुरु करतात की तत्वम असी सर्वम खलु इदम ब्रह्म. जर नुसते ते उपदेश ऐकून आमकां ताची प्रचिती येवची करनी ताजे खातीर आमगेल पात्रच आसता. आमगेल पात्र मनाचें पात्र सर्वीस केलेलं वाहन आसता. तावळे मात्र तें जाता. ते करचे खातीर कल करका तर पयलीं त्या गुरूंचेर संपूर्ण विश्वास आनी श्रद्धा आसता आनी संपूर्ण वैराग्य येवंक आमकां. आतां वैराग्य म्हळें कहलें निराश जावन डिप्रेशना वचवें ना बा. वैराग्य म्हळें कहलें की आमी थोडी दैनंदिनींत आमगेली आमी कसलेंय करा ती संवसारू व्यवहारू सगळें करचें जाल्यार एक थोडी स्पेशल साधन करका लागता. ती साधन केल्ली तें फक्त हांव रिपीट करतां. कळ्ळें म्हळ्यार म्हजे खातीर आनी तुमच्या सगळ्यां खातीर आमी सगळ्यां खातीर आमी हें डेली आमी करका आनी हाजें हें आयकून खंय कोणी नोट करात आनी ताजें स्वविश्लेशण करात. तें म्हळ्यार पयलीं वैराग्याच्या कल करका तरी जिवनांतल्या अनावश्यक ज्यो गोश्टी आसात ताचो त्याग करता. अनावश्यक गोश्टी खंयची इच्छा आनी खंयची गरज. आमी मस्त इच्छा म्हूण कलकल शॉपिंग करता ती आड्डावण करून घालतात घरांत. तशी इच्छा म्हूण आमी नुस्तेंपणी हांकां सांगचें तांकां नाक्क जालेले विचार तर गरज आशिल्ल्योच वस्तू घेवच्यो. इवन आमी विचार करतात न्ही ते सुद्दां गरज असल्यार मात्र विचार करता. नाजाल्यार शांत बसून रावपाची. गेट कनेक्टेड टू गॉड तें करता आनी आस्त तांतूं समाधान मानचें. आनी हाडी 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 करून कसले उपयोग ना. तशी कुपथ्य टाळका आमी. कुपथ्य म्हळ्यार कहलें आमी साधक आसा ती बाधक विचार केन्ना करची ना. ते आमी पयले नित्याक ठरोवंक बाधक विचार येवच्या ह्यो हे मजमीत जायत की ना. ना बा जाता जाता म्हळ्यार जाता. कडेन वायट संगती टाळची. कोणें मस्त आतां आमकां योगो हें कसलें करता बसल्या कितलो गोमटो तो पिक्चर लागला त्या संजा छाया म्हूण नाटक लागल्या. इतले गोमटेस खंय ताका प्रायज मेळ्ळें. चल न्ही आमी वचया आयची फाय करुया दासबोदा विवेचन. ना नो असली संगत टाळची. गॉसिपींग टाळचें. रावंड मारच्या वचूल्यार सुद्दां कळटा आमकां त्या बेंचार थोडे बायल बसता ती नुस्तें कोणाल माईन कल केलें कोणाल सुन्नेन कशें केलें हें केलें सगळें गॉसिपींग फक्त गॉसिपींग. तांतूं भाग घेवची ना. नुस्तेंपणी कोणाल भानगडेन नांग खूपशी ना. दीज आर प्रॅक्टिकल थिंग्स ती आमी पथ्य म्हूण वापरतात. कोणें सल्लो आमचे विचारल्यार मात्र तांकां दिवचो. नुस्तें आमी जावन सल्लो दिवची ना. युक्ताहार करका विहार करका व्यायाम करी हें करी तें करका. कडेन अनेक पथ्य म्हळ्यार कल करचें की सत्संग करका कथा आयकूंका श्रवण भक्ती करका. संतांगेल हांत वचून आमी तांगेल विचार तांगेल उपदेश श्रवण भक्ती मन लावन आयकूंका. ताजे आकलन आमगेलें हें जर आमी केलें न्ही मन साफ दवरलें वैराग्य येयल्यार आमगें लक्ष लागता ताजेर. थंय आमी हगूर हगूर टर्न जातात. खंय देहा लागींच आमी हांव मगल देव मगल चेडवो मगल नात्रान तशें मन खंयकीची तें कोणकी अनामी आसा न्ही ताजे लागीं धांवता ओड येता. तर तें कथा सत्संग करका श्रवण भक्ती करका जें आयकलें ताजें मनन चिंतन करका
आणि समर्थ सांगतात तशें केन्ना सार असार नित्य अनित्य हा जो विवेक करता असता ते आमी इजिली करू शकतात. हां, उत्पत्ती स्थिती लय म्हण की जे उत्पन्न जाता स्थिती आसा जे नाश जाता ते पुराय मायेंत येता आणि माय ही पुराय अनित्य. हो विवेक आमी करपाची तेमी पण ताजे शिवाय चलना कल्या म्हळ्यार ही आमकां साधन आसत. जर ती साधनांचो आमी उपयोग करून घेवंका ताजे खातीर त्या साधनांची समज काळजी घेवन तांकां सर्विसींग करून तांकां कार्य करचें एक हांतू दवरका मोडांत तांकां न्हिदावन दवरून जंग पकडची न्ही. एखाद कार चालय न्ही जाल्यार म्हयने ताका गंज येता चलनाचे कडेन तें न्ही तें चलोवंक लागता. तशी आमगेलें मन ही शक्ती आमी बऱ्या हाजे खातीर चलोवन नित्य चलोवंका स्वविश्लेशण करका आनी कल जावंका कोणा अल्झायमर्स हें तें जायनाशी हें पळय बाकीच्या संवसारात विसर पण देवाला विसरची गोश्ट वेगळी पण असलो विसर नाका की देवाकय विसरली आमकांय विसरली. अल्झायमर्सान तसले रोग जायनाशी कल करयेद ताजे आमी काळजी घेवंका. तशीची हेल्प करचें काउंट युअर ब्लेसिंग्स जे जे आत्मीक आनंदाक पूरक आसकी ते आमी करता. आतां आमी रिटायर जाल्ल्यान ती मस्त जाणां आयकतली हांगा सिनियर सिटीजन्स आसा ती हॉट ना पूण यंग असो हें असो यंग आशिल्ल्यांनी सिनियर सिटीजन्सांक कसले गरजूंक मदत करयेद कॉम्प्युटर शिकोवचें विद्या सिनियर सिटीजन्सांक यंगस्टर्सांक विद्यादान करचें. हां, कोणा ऐपत नातिल्यांक क्लास जॉयन करूंक हें ना तांकां कलेपणी शिकोवचें. एक नमुने आनंद जाता तांणी पास जालें की खुशी जाता आनी हें सगळें करूंक इंधन केल्लें तरी नामस्मरण हें करचेंच आनी एकमेकांक मदत करता. आतां हांगा सगळेच ज्येश्ठ नागरीक असल्यार कोणचे काही बऱ्या परिस्थितींत आसत तांणी दुसऱ्यांक मदत करता. हां, आमकां मोबायल वापरचें कळना कले हँग जालो कशें करचें यंगस्टर्सान तांतू मदत करयेद. हां, तशीची गुरुंगल भक्ती भक्ती म्हळ्यार हांगा त्या परमेश्वराल भक्ती करता. भजनम भक्ती भजन म्हणची भागव भक्ती गेट कनेक्टेड भंजनम भक्ती वायट गुण काण उडयात पाप उडयात गणपती कान घेवचे तशी आनी प्रत्येक मनशांतू राम आस म्हूण समजून आमी सेव करता. हांगा तुलसीदास म्हणटात नामस्मरण कल खातीर करता गो तसलें. हां, ते आमगेले तोंडान सलायव आसता न्ही तशी नामस्मरण आसलें. तुलसी जग में यू रहो जू रसना मुख माही खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाही खै. नित्य आमी कितले तेल आतां हाताक तेल लागलें तूप लागलें साबून लावन धुवंक लागता गो तस न्हय जाल्यार डेली आमी कितले तेल तूप खाता ती तुमीच सांगात कितले कसकस खाता ती. तर तें एक पण तशी घोट बरकी वता किंवा तें तेल तूप खिचून राबना जिब्बेक खिचून राबना ताका साबून लावन धुयनात आमी कल्ल्याक तर आमगेले सलायव आसता तर देवान दिलेलो देवान दिल्लें साबून आसता तांतू ते सगळें क्लीन करचें आसता. तशी आमी जे काही करता ती तांतू नामस्मरण जर असल्यार आमी कलकल करतात न्ही तांतूल मीपणा स्तवंगस न्ही नय्या नय्या पश्य पश्य वचना ना जाल्यार हांव म्हळ्यार तें पश्यच वचना तें घालयता नामस्मरण. ताचे खातीर डेली नामस्मरण करता आनी सगळ्यांक आपलें म्हणलें कोणागेलें हें करलें मुखार तें येतलें सगळ्यांक आपलें मानलें की सगळे रिपू प्रमाणांत आपोआप प्रमाणांत वापरले वतात. हां, आनी सगळी मगली म्हणना पडे सगळे मगलाची बाब्या मगल बाब्या दुसऱ्या ते कार्टे अशी जायना सगळे मगलींची हें दिसच्या लागता. आतां अशी आमी वागची ठरोया हें परत आयकयात हाजे रेकॉर्ड येता खंय पूण आमी तशें करतात की ना हें आमी पळोवया. आनी आतां आमी नवावे दशकाचेर हे आत्तां थंय शिकिल्ल्याचे थोडेशे जिस्ट प्रॅक्टिकल सांगलें गुरुंगल तर आदर करपाची पण पयलीं आमगेलें पात्रत आमी वाडोवया. आतां हांगा दशक 9 गुणरुपाचा जय जय रघुवीर समर्थ श्रीराम ह्या दशकाचें नांव गुणरूप निरूपण अशें ह्या फूल दशकाचें. हाजें कारण म्हळ्यार ह्या दशकांतू गुणरूप निरूपण ह्याच नांवाचो सत्व समास आसा. गुण हें कारण आनी रूप हें कार्य. आतां तुमीच सांगा ती सगळीं जाणां दिसच्या गमती आसना ती जर सगळ्यांक लग्न जातात कशें जाता तांगेल बामणाक ती आवडटा ती कशी आवडटा ती तरी कोणाल गुण जास्त आसत की ते गुणाचेर बाळटा ती. हां, जेवढे गुण जास्त तितले बरे रूप त्या जिवाक आपोआप येता
एक नमन्यात बरे काम करतना बरे तेज येता चेहऱ्याचेर. ते त्या गुणांचे तेज असतं ते. हां, त्या मनशागले स्किना कलरू आणि हे नाही, पण त्या गुणाचे एक नमन्यात तजेल येतं न्ही, तावळी ते रूपय गोमटे दिसचा लागता. हां, तशी ह्या दशकांतू विंगविंगड हे 9व्या दशकांतू आतां स्फुट प्रकरणशी विंगविंगड हें दिल्ल्यान तांणी, जाल्यार एका एक लिंक असो, एका एक लिंक असो. जाल्यार पयलें तांणी सांगल्या हे सबंद विश्वांतू एक शुद्ध जाणीव आसा. जाणीव ती तांणी नंतर सांगल्या की हे वाघ भूक लागली की खाता, खावच्याक धांवता, मारून खाता. हां, हरण धांवता तो भिवून धांवता. हे भूक लागची ही वय जाणीव, आणि भिवून धांवता ही वय भिवूंची जाणीव. अशी ती सगळी विश्वांतू तुम्ही म्हणटले विरोध ना हांतू, ही विश्वव्यापी जाणीव आसा, ती विद्यमान आसा. हां, आणि तो आमगेलो ईश्वर, तोच आमगेलो ईश्वर. सत्वगुणी मनशागल जिवनांतू ही जाणीव फुल्ल 100% प्रगट जालेली आसता. आतां सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी हातूंत फरक एक पण सांगल्या. सत्वगुणी म्हळ्यार पयलीं तमोगुणी सांगता, कोणागले हें पयलें हें सांगता, रजोगुणी सांगता. रजोगुणी म्हळ्यार कळ्ळें की मध्यम, म्हळ्यार सगळे म्हाका प्रपंचूय जाय, म्हाका परमार्थूय जाय, म्हाका संवसारूय करचो, संवसार करात, पण अगदी संवसारांत लक्ष घाल संस्कार संवसार करतात. बहुतेक हे लोक देहबुद्धीचे असतात. मगल देह, मगल प्रपंच तांकां सगळं कोर न्हू, वेळ मेळ्ळ्यार परमार्थ करचो अशी. आनी तांगेले खंय वचून की थंय ते आपणाक लोकांत म्हणून आसक्ती आसता, तांकां आसक्त जावन पडटात. तेमी ते जन्म मरणाच्या फेऱ्यांतून भायर पडूंक शकनात. तशी शक्यतो तेमे शुद्ध रजोगुण असल्यार चलता, आनी तांकां इजी जाता सत्वगुणांत वचच्याक. कळ्ळें म्हळ्यार अर्दपणी तांकां एक हें आसता, कळ्ळें, ओड आसता सत्वगुणाची. आनी तमोगुण म्हळ्यार कोणेय म्हळ्यार मगल बर जायना तर जायद जाल्यार दुसऱ्यांगेर हांव वायट करतलो, म्हाका कोणागेर बर जालेली पळोवच्या मेळना. दुसऱ्याक दुख्ख जालें की म्हाका आनंद जाता, आनी दुसऱ्याक सूख जाल्यार म्हाका मत्सर दिसता. अस नमन्याचे हाका तमोगुण म्हणटात. तमोगुण निद्दांतम, निद्रा, देहबुद्धी ही लॉंग निद्रा. त्या देहबुद्धीची न्हीद जन्मोजन्मी आमी न्हिदलेलीच असतात. तेमी ती आमकां निद्दान चमकतात न्ही, तशी आमगेले ते तमोगुणी लोक मोकाट मन सोडून वाट्टेल तशी वागता आसतात. ती निद्दान चमकल्यार तांकां आपयल्यार कळना, तांकां सांगल्यार कळना तशी. जर सत्वगुणी तशी नाही, आउट ऑफ द वे वचून वेळेक आपणा नुकसान करून घेवची सुद्दां कोर न्हू, आपणा त्रास करून घेवन जिवाचो, मनाचो, सगळे शरिराचो, पयशाचो सगळो त्रास सोंसून सुद्दां ती दुसऱ्यांगेर बरं जावं काय म्हण झट्ट असतात. तांकां सत्वगुणी म्हणटात. तशी तेमी कळ्ळें जाता तमोगुणी मनशाक सगळे वेव्हार अज्ञानांत घडटात, कळनात ताका पाप, ते बद्ध लोक. रजोगुणी मनुष्य 50% जाणीव आसता की भय आपण करता तें बरोबर न्ही, बरें कर काम, सगळ्यांगेर बरें कर काम. जाल्यार अज्ञान म्हळ्यार हें की पयलीं मगल प्रपंचाल हांव बरें करतलो, कड्डेर मुखार बाकीच्यांगेले अशी. तेमी ती अर्ध लक्ष हांगा, अर्ध लक्ष थंय, पुरे एकाग्र जायना तागेलें मन. खंय बसल्यार सुद्दां एक सत्संग आयकूनच्या बसल्यार सुद्दां ताका दिसता, अरे हांव गॅसार दूद दवरलें की कल्ल बा, हांव गॅस बंद केला की ना, अशी सगळें जाता. जर आमी कॅरफूल आसूं नये म्हूण न्हय जाल्यार अशी जावच्या शकता. तर सत्वगुणी मनुष्य तशें न्ही, एक मनान आयकता. तांतूय ह्या तिन्नी गुणांचे परे वचून शुद्ध सत्वगुण म्हूण आसा. हां, तें एकदम म्हळ्यार सरेंडर जातात ती मनुश्य, गुरूंक सरेंडर जातात. गुरू होच परब्रह्म, आमकां आनी धूर खंय वचका म्हणना, आमकां तरी सगूण साकार सद्गुरू दिले ती. हां, परब्रह्म साक्षात आमगेले मुखार आसता, आनी तरी आमी तांगेले देहच पळयतात. तांकां चॉकलेट आवडटा, तांकां खोळंब आवडटा, तांकां हें केल्यार आवडटा, तांकां तें केल्यार आवडटा. तांणी एक हांसल्यार पुरो. जर तांगेले सत्संगांतून एक एक वाक्य, एक एक शब्द, हां, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती, घार आसतना तांगेले मुर्तीचे ध्यान करचें. कोण तुमगेले गुरू आसत तांगेले ध्यान करचें. हां, ध्यान म्हळ्यार कळ्ळें तांगेली मुर्ती नदरेच मुखार हाडची आनी जस्ट गेट संवाद करात. जे तीर्थ पितन तुमकां सांगू जायना तें त्या मुर्तीक सांगात. ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती, पूजा मूलम गुरोर पदम.
पावलांची पूजकल खातीर करता ती पादुका पालना दुरित छेदात कामितार्थ प्रपूरणात पादुका मंत्र शब्दार्थम विमृशन मूर्धनी पूजेत मात्यार दोन ताजो विमर्श कोण अर्थासकट अशी मनानेची मानसपूजा कोणत्या पादुका जर वयर दवरली तरी अमृत सिंचन जाता आमगेल मनाचेर तना मनाचेर हो साक्षात अनुभव येता आमकां कोण पळया ती हां तरी असलें जें आसा तरी कडेरी हें मंत्रमूलम गुरोर वाक्यम मंत्रमूलम गुरोर वाक्यम गुरुंगेल प्रत्येक वाक्य मंत्र मंत्र म्हळ्यार कसलें नुस्तें ओम नमः शिवाय आनी हो मंत्र न्ही श्रीराम जय राम हो मंत्र मात्र न्ही मननेन त्रायते इति मंत्र प्रत्येक वाक्यांतलो प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर खंयची शब्दाचेर ते जोर दिता ती दारिद्र्य दुःख दहनम ते एक म्हणटा कोण की अशी सादें म्हळखें स्वाम्यान तांकां आपोवन सांगलें दारिद्र्य दुःखाचे दहन जावंक आयल्या री तशीच आपयलें देवाक दारिद्र्य दुःख दहनम अशी म्हण तशी ते समर्थांगेले एक कवच म्हूण आसता हां कलें हें खंयचें निशंक होई रे मना निर्भय होई रे मना ते आमी कशी निशंक होई रे मना निर्भय होई रे मना अशी म्हळ्यार ते मिळमिळीची ताका कसलें हें जायना मनाक ऑटो सजेशन म्हळ्यार कशी आघात जावंक ती निशंक एक सुद्दां शंक येवं निर्भय होई रे मना प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी नित्य आहे रे मना हें केल्ल्यार आमगेल स्वामी कडे ते खंयचेय स्वामी तत्व एक आसता ते आमगेल मागशी मात्र न्ही आमगेल अंतरान बशिल्ले आसतात मी तुझ्या पाठीशी आहे नुसते पाठीशी राबनात ते आमगेल भितर बशिल्ले आसतात हां तांणी आतां हें सांगलें आतां तूं समास पयलीं पळया ताणें सांगलें हें जाणीवेचें जितलें जास्ती प्रगटीकरण जाता न्ही तितलें मनुश्यागेलो विकास जाता म्हळ्यार देवा जाणीव जी विद्यमान आसा पळय ती जाणीव म्हळ्यार ज्ञान म्हळ्यार कसलें की आकलन जावचें ग्रास्पींग पावर आमगेल वाडल्यार सत्संगांचो स्वाम्यान कल्ल म्हळें हाज आमकां वाच्यार्थ आसता शब्दार्थ आसता ताका वाच्यार्थ म्हणटात लक्षार्थ आसता म्हळ्यार तातूंत अर्थ कळका तें जाल्यार भावार्थ आसता भावार्थ कळका लागता हां तांणी खंयची भावान थंय सांगलें तांणी आशिर्वाद दिले ताबडतोब अशी मौन राबून आमी स्विकार करता ती मौन राबून म्हळ्यार शिष्य छिन्न संशय जाता हां गुरू मौनांतू आनी शिष्य छिन्न संशय ताका संशय वरना तशी जाता तर त्या खातीर तें मननेन त्रायते इति मंत्र प्रत्येक वाक्य आनी त्रायते म्हळ्यार नुस्तें मनन न्ही निधिध्यास जावंका निधिध्यास म्हळ्यार आमी तशी वागल्यार मात्र तें जाता आमी वागचो प्रयत्न करचो हें सगळें तशी ती जाणीव आमी डेवलप करपा लागता आमगेले इंटेलिजन्स हां हें मुर्खांगेल बाजार न्हय हो बावळट लोकांक येथे काम नाही येरा गबाळ्याचे म्हूण सांगतात येथे पाहिजे जातीचे अशी संत तुकाराम सुद्दां म्हणटा ती परमार्थ मेळोवंच म्हळ्यार बावळटपणाचें काम न्हय हां येथे पाहिजे जातीचे हांगा टिकून राबतल जाय ती सहनशक्ती जावंका तितिक्ष जावंका विश्वास जावंका श्रद्धा जावंका विश्वास आनी श्रद्धा होच आमगेल भवानी शंकर त्या भवानी शंकराचेर श्रद्धा बसची जाल्यार तांणी स्वाम्यान सांगिल्लें आमी वागून पळोवंका म्हळ्यार आमगेल खरोच प्रचितीचें ज्ञान येना पण विश्वास आपोआप बसता न्हय वय बा ताणें सांगिल्लें तशें वागली ताणें म्हणलें तें जाल्लें आनी जायनी जालें तर पळय जायनी मम जाता विचारचें कल खातीर जायनी ताळ आमगेले कले पूण चुकलें नासता वागण्यांत समज आमगेलें खंय पूण मी पण आड आयिल्लें आसता तें आमी स्वामी सांगतात कल्ले केलें की तें समर्पण करात हांव म्हणलें समर्पण करात हें कशें करचें हें तें शिकयता ती गौजिमान शिकयता ती प्रेमान शिकयता ती साम दाम दंड भेद सगळे हाज्याने उपाय वापरून ते शिकयता ती आमी आसत की आमकां ताचो समज फायदो घेवच्या कळना तेमीत नामस्मरणाने आमी आमगेले ग्रास्पींग पावर वाडोवंका हां तर आतां हांगतानी समास पयलो आशंका खंय हो समास 29व्यांचो आसा आनी प्रत्येक विशम आंकड्याचे ओवी आसा न्ही 29च हें आसात ओव्यो तातूंतले
पहिली ओवी क्वेश्चन, दुसरी ओवी ताजे आन्सर अशें आसत पुरे 28 ते तशें आसत. तर आतां तें आमी वाचच्या अगदी सोंपें सर. हें आत्तां थंय परब्रह्माक दिलेलें नांव आसत न्ही तिंचें दिलें तें आनी ताजो अर्थ तूं सिंपल भाशेन सांगल्या. आनी तूं म्हळकी अभाव, मी म्हळ्यार अभाव. जाल्यार एक असं हातूंत गंमत म्हळ्यार ही जी इतलें नांव आसत न्ही 42 विशेशण वापरल्यात तांणी परब्रह्माक ह्या हातूंत, ह्या समासांतूं ती वाचच्या आमी जाल्यार तें कळ्ळें सर. ह्या 42 विशेशणांचें एक वैशिश्ट्य त्या म्हळ्यार सगळीं न्ही परस्पर पूरक आसत ती विशेशण सगळीं. म्हळ्यार एकांत एक अंतर्विरोध ना तांकां, कळ्ळें. एकाचेर एक लॅप्स जायना ती. तरी एक आसल्यार दुसरी कशी तांचेर अवलंबून किंवा पूरक म्हळ्यार कॉम्प्लिमेंटरी आसत. कॉम्प्लिमेंटरी परस्पर पूरक म्हळ्यार कॉम्प्लिमेंटरी. जे फॉर एग्जाम्पल ताणें एकडे म्हळ्या निराकार आस परब्रह्म, निराधार आस. आतां निराकार आस म्हळ्यार ताका आकारू ना, ताका आधार कशें आसतलो, तें निराधार. कडेन निराधार आस निरोपाधी, निरोपाधी आसतलेंच न्हय. ज्याक आकारू ना आनी हेंवय ना ताका उपाधी खंयच्यान लागतली, कळ्ळें. लागू शक्य ना. जे दिसना, कळना, भावना, हें येना तुमकां प्रचितीक येना, भासना, ताका उपाधी लावची तरी कशी. उपाधी म्हळ्यार जी एक्सेप्ट करता मनुष्य आनी जी दिवच्या शकता ताका उपाधी म्हणटा ती. उपाधी हा शब्दाचो अर्थ तो जाता. आतां फॉर एग्जाम्पल आमगेले हात इतले आमकां अवयव दिले ती, त्या आमगेले अवयव ती उपाधी न्हय. आम सांगा ती ताजें वजन वाडटा. आमी सांदून व्हड जाली वजन आपोआप वाडटा गेलें. ताका पिशवी सुद्दां विंगड शिवोवंक लागनी. जाल्यार आतां खंय मस्त एक सान पिशवी आसपा 5 किलो बटाट घेतले धर ना कशी पूण कोंबले तावळ दुसरी पिशवी घेवंक लागता. आगो दी गो दुसरी आनीक व्हड पिशवी दी म्हूण तांत घालपाक लागता. की आमी धरून वजन अशी हाडटात. तर कोणाक की मगल पाप दिसलें, आंटी दे दो ना मेरे पास, मैं लेके जाता हूँ म्हणून हातांत ताण घेतले. ताण घेतले आनी आमकां दिवच्या जाल्लें. पण म्हाका कांगाचें वजन वाडल्या रे रामा. तें कोणा दिवचें, तें उपाधी न्ही, तें आमगेलें. उपाधी म्हळ्यार आर्टिफिशियल जें भायरच्यान दिवच्या घेवच्या जाता ती उपाधी. तरी परब्रह्माक खंयची उपाधीच ना, ताका आकार ना, ताका कसलेंय ना. आतां आमी वाचता वच्या ताजे वयल्यान कळटलें आमकां. श्रीराम दशक 9 समास 1 आशंका नाम निरूपण. शंक कर घेतले. एक प्रश्न दुसरे उत्तर. श्रीराम सरळ वाचता दोळ चिम्मी करून आयकत बसत. कल्ले गरज लागल्यार मात्र हांव ताजेर कॉमेंट्री दिता, नाल्यार गरज ना. श्रीराम निराकार म्हणजे काय, निराधार म्हणजे काय, निर्विकल्प म्हणजे काय, मज निरोपावे श्रीराम. निराकार म्हणजे आकार नाही, निराधार म्हणजे आधार नाही, निर्विकल्प म्हणजे कल्पनाच नाही परब्रह्मासी श्रीराम. निरामय म्हणजे काय, निराभास म्हणजे काय, निरावेव म्हणजे काय, मज निरोपावे. आता निरामय म्हणजे जळमय नाही. जळमय म्हळ्यार प्रलय जावचो, नाश जावचो, तें कलमीत जाता, कलेपणी रोगामीत जाता. तरी आमकां देहाक लागचे रोग आसता ती तेवे लागू नये, आधी व्याधी मना लागचे रोग तेवे नाका ती. तेमीत आमी खंय पूण शिरकून पडलीं, खंय आमगेले हाजे अस्तित्वाचोच आमगेलो नाश जालो, आमगेले आमी खितपत पडलीं, तशें जावचें नाका. म्हळ्यार ह्या हातूंत निद्रेन तूच राबली बा, जागी जायन कोमांत वचूंत आमी. देह बुद्धीच लोक न्ही कायम कोमांत आसतात. ते कोमांत आसतात. तांकां कले कळना, सांगल्यारय कळना, शिकयल्यारय कळना आनी इच्छाय आसना शिकून दिवची. तसलें तें. तर तांकां देवा निरामय खरी. परब्रह्म हें निरामय आसता, ताका खंयचेय रोग ना ती. कले म्हळ्यार तांकां अस्तित्वच आसता तांगेलें, पण ताका खंयची उपाधी लागना ती न्ही ती, तें निरामय. हे रोगी कशें जातात मनुष्य, नेचरान जें दिलें न्ही तांत आमी कलेपणी घुसडटा ती. म्हळ्यार आमगेलें बरें अन्न कल खावचें म्हण आमी दिलेलें आसता, ताजे भायर एकल्यान मॅकडॉनल्ड्सान खाल्लें जालें फूड पॉयजनींग जालें म्हणालें, जावचें शकता. म्हळ्यार आमची नेचरा विरुद्ध वता ती, तेमीत तशें जाता. नाल्यार नेचर टेक्स केअर ऑफ अस. सगळें समजल्यार आमी निरामयाचे आसता ती.
त्यामुळे ती परब्रह्माचे मूळ गुण सती त्या आमच्यात उतरलेलं सती जाल्यार आम्ही असत की आमगे मी पण आम्ही ती आम्ही मध्ये मध्ये आड येता ती आणि ते परमेश्वराक सुद्दां तांगें काम करूंक दिना तेमी तशी तशात हांगा सांगतात निरामय म्हणजे जळमय नाही, निराभास म्हणजे भासची नाही, निरावयव म्हणजे अवयव नाही, परब्रह्माच ताका अवयवच ना ती अवयव नासतना तो प्रपंच कल करतलो. आता ते म्हणतात निप्रपंच म्हणजे काय, निकलंक म्हणजे काय, निरोपाधी म्हणजे काय मज निरोपावे. निप्रपंच म्हणजे प्रपंच नाही, निकलंक म्हणजे कलंकची नाही, निरोपाधी म्हणजे उपाधी नाही परब्रह्मासी. आता सांगले परब्रह्मा उपाधी ना ते स्वयंभू असं दुसऱ्याकडच्यान घालले कपडे सुद्धा ना ताका घाली ताक आकारू ना कसले ना कलंक ना कसले कसले ना जस्ट ते आस आणि ते एकच चीज अशें असं कायम जिवंत असते तशी तर ताक कसली उपाधी ना कलंक ना कले ना. आता म्हणतात निरोपम्य म्हणजे काय, निरोपम्य म्हणजे काय, निरालंब म्हणजे काय, निरापेक्षा म्हणजे काय मज निरोपावे. निरोपम्य म्हणजे उपमा नाही, निरालंब म्हणजे अवलंबन आलंबन कल्याचे डिपेंड जाय ना ते अवलंबन नाही, निरापेक्षा म्हणजे अपेक्षा नाही परब्रह्मासी. एक मिनिट. निरंजन म्हणजे काय, निरंतर म्हणजे काय, निर्गुण म्हणजे काय मज निरूपावे. निरंजन म्हणजे जनच नाही, थंय कले पॉप्युलेशन वाढचे कमी प्रश्नच ना एकलोच तो परब्रह्म. निरंजन म्हणजे जनच नाही, निरंतर म्हणजे अंतर नाही, कले फरक ना फरक पण ना थजंतू. निर्गुण म्हणजे गुणची नाही परब्रह्मासी. आणि निरंतर मैं भितरी भायरच कले नाचता का एकच एक भरलेलं असं संचलेलं म्हणतात ताका अशी. निर्गुण म्हणजे गुणची नाही परब्रह्मासी. निस्संग म्हणजे काय, निर्मळ म्हणजे काय, निश्चळ म्हणजे काय निरोपावे. निस्संग म्हणजे संगची नाही, निर्मळ म्हणजे मळची नाही चिकोल ना ताका, निश्चळ म्हणजे चळण नाही परब्रह्मासी. त्या हल्ल ना डोल ना आज हांगा फाय थंय अशें म्हळ्यार हांगा थंय वचूक जायना ते सगळे कड इतले दाट भरल्या ताक हाल्लूक जायनाची तशी निश्चळ ते चळण ना. श्रीराम निशब्द म्हणजे काय, निर्दोष म्हणजे काय, निवृत्ती म्हणजे काय मज निरोपावे. निशब्द म्हणजे शब्दची नाही, निर्दोष म्हणजे दोषची नाही, निर्वृत्ती म्हणजे वृत्तीच नाही परब्रह्मास. तागल एक स्वभाव ना. निकाम म्हणजे काय, निर्लेप म्हणजे काय, निकर्म म्हणजे काय मज निरोपावे. निकाम म्हणजे कामची नाही, काम म्हणजे डिझायर्स ताकले डिझायर्स ना ती. निर्लेप म्हणजे लेपची नाही, लिप्त जाय ना ते त्या सगळ्यांतू काल्लयल्या पंचमहाभूतांतू पुरे अष्टधा प्रकृतींतू हे परब्रह्म अशी काल्लेल्या चिक्कोलसो जाल्यार ताजे दोष गुण हाक अजिबात लिप्त जायना ते स्वतंत्र. पळोवनच्या गेल्यार सर्वात अससी सर्वात दिसती तरी स्वच्छ कैसा मोकळा काय तांतेक हें सुचलेले एक एक विरोधी हें पळयल्यार आमकां दिसता आणि तांतूल ते परब्रह्म कशें आसता. निर्झराच्या गोड गीती तूच की रे गायला, मग सागराच्या रौद्र लाटी का असागर जिन्नला, हळुवार घालून फुंकरा कधी पर्ण बाळा हसविले, कधी मिसळ धारांनी तुझ्या रे वृक्ष राजा जोडिले, चकोराच्या चिमण चोची चंद्र होऊन बरसला, मोर पंखा नाचवाया मेघ होऊन वर्षला, बेळुबनीच्या बासुरीने तूच होता धुंदला, तरी जानकीच्या विरह तापे तूच तोरे स्पुंदला. अरे एक एक हान तू एक एक रूप तुगल दाखयले, एक रौद्र रूप एक अति सौम्य रूप जाल्यार हे पळोवन मक्कल दिसले. चाट झाले पाहुनी तव नाटकी नाना कळा, सर्वात अससी सर्वास दिससी तरी स्वच्छ कैसा मोकळा.
जय जय रघुवीर समर्थ. तसे इतकं कालही असेल तरी तो निर्लेप. निक्कर्म म्हणजे काय माझं निरोप आहे. निक्काम म्हणजे कामची नाही. निर्लेप म्हणजे लिप्त नाही, लेपची नाही. निक्कर्म म्हणजे कर्मची नाही, परब्रह्मासी श्रीराम. अनाम्य म्हणजे काय, अजन्मा म्हणजे काय, अप्रत्यक्ष म्हणजे काय मज निरोप आहे स्वामी श्रीराम. अनाम्य म्हणजे नामची नाही, ताका नाव ना. जो जन्माक येणी ताका नाव कशें दवरचें, बारस कशें करताले. हां, आमगेल पयल धर्म आसता तो, आमगेल नंतर येताच आसता, ताका नाव दवरच कोणें. अजन्मा म्हणजे जन्मची नाही. अप्रत्यक्ष म्हणजे प्रत्यक्ष नाही, परब्रह्म ते प्रत्यक्ष उबरं ना आमगेल मुखारी. उबरत येता ताका सगूण साकार रूप उबरता. आनी तांतूय आमकां तांकां कण आसता आमचे बद्दल. तांकां उत्सुकता आसता आमी येवन मेळका म्हणून तें मार्गदर्शन करूंक गुरुतत्व हें परब्रह्म. हां, तावळी तें गुरुतत्व येता. आनी गुरुतत्व कोणागेल हान तूं जन्म घेवन येता. अत्री आनी अनसुया वारसा वारसा दत्तगुरूचा, अत्री मुनीचा, अनुसुयेच्या प्रेम झरीचा. दाखवी उपाय सद्गुरु भीमाय, भवसागर तरणीचा. वारसा वारसा. श्री दत्तगुरु महाराज की जय. तर दत्तगुरु जे जन्म येता ती अत्री म्हळ्यार त्रिगुणांचे भायर आशिल्लो. तांगेल पुत्र जावन जन्मा येना पडे ते त्रिगुणांत शिरकलेल्या चिखलांत आशिल्ल्या, चिखलांत देवन काडका न्हय बेशुद्ध आशिल्ल्यांक ते काण परत वयर येवंका न्ही. नाल्यार बुडिल्यांक पोवच्या येना जाल्यार बुडतल्यांक भायर कशें काडचें, भायर येवच्या काही कळका. तर ती जी अत्री म्हळ्यार त्रिगुणां भायर राबूकय कळटा, भितर राबून संसार करूकय कळटा आनी भायर येवच्या काही कळटा. ही जी योग्यता आसा ती अत्रिंगल वारसा. आनी अनसुया म्हळ्यार नास्ती असूया यस्या सा असूया. अनसुया ती अनसुया, तिका असूय ना, ती कोणालो मत्सर ना, ती कोणा सांगात कंपेर करना. आनी एक नमन्या वात्सल्य, तें सगळें वात्सल्य करुणा घेवन गुरुतत्व आमचे खातीर तें परब्रह्म येता. हां, तर जाल्यार तो पर्यंत तें जे आत्त परब्रह्म म्हणटा ती ते अप्रत्यक्ष म्हणजे प्रत्यक्ष नाही परब्रह्म. ते त्या खातीर ते परब्रह्मा तूं आमचे खातीर साकार जावन यो म्हूण हे इतले 18 रुद्र आनी कितले 11 रुद्र, अगणित इंद्र, तांकां सगळ्यांक आमी ही प्रार्थना करका. 12 आदित्य सगळे तावळे सांगिल बरे. अगणित म्हणजे काय, अकर्तव्य म्हणजे काय, अक्षय म्हणजे काय मज निरोप आहे. अगणित म्हणजे गणित नाही, अकर्तव्य म्हणजे कर्तव्यता नाही. त्या कले हे ना अपेक्षाच ना कसले कर्तव्य म्हणून करणार. सतत आनंदांतू असतं ते, त्या कल्याचे कले फरक पडना. अक्षय म्हणजे क्षयची नाही परब्रह्माची, चित्ती सुद्धा नाश जायना ताजो. हां, अरूप म्हणजे काय, अलक्ष म्हणजे काय, अनंत म्हणजे काय मज निरोपावे श्रीराम. अरूप म्हणजे रूपची नाही, ताक रूप ना. अलक्ष म्हणजे लक्षत नाही, लक्षत लक्ष तर करूक जायना, त्याला लक्ष दिवच्या जायना. लक्ष लागले असं अलक्षाकडे असे कधी का होई. हां, जाल्यार लोक आमच्यातल्यान कोणें लक्ष दिवच्या ते अलक्षाला लक्ष दिवया म्हळ्यार लोक सांगता ती अलक्षाकडे लक्ष लागले असे का होई अशी विचारत असतात. कल्ल करत असतो कुणी म्हणे ही काय करीते. हां, तुझे तुला का समजून येते. तर अलक्षाकडे लक्ष लागते असे कधी का होई. हेची मागणे देई गुरुवरा, हेची मागणे देई. काही न मागा याची बुद्धी अखंड मजला देई. हेची मागणे देई गुरुवरा, हेची मागणे देई. कुणी म्हणे ही काय करीते, तुझे तुला का समजून येते. समजे विण उमजविलेसी तू, करुणा तुझी कशी. हेची मागणे देई गुरुवरा, हेची मागणे देई. त्या लक्ष अलक्षाल्या लक्ष लावून पळयल्यार गुरूंक बरें दिसता की व्हय बा हांक काय ओढ आसा, हांक शिकचे आसा. हां, शिष्य असल्यार मात्र गुरूक महत्व न्हय, नाल्यार तो परत परब्रह्मा वचूं शकता ताबडतोब आपणा कल काम आसा म्हण कोणाक शिकचेंच ना तरी स्कूल बंद पडत न्ही. तशी तें तशी अरूप म्हणजे. आणि ते स्कूल बंद पडच्या कोविड बिवीद येवंका म्हणना,
कोणे श्रोताची ना जाल्यार वक्त गप्प बसता कडेरी बंदच करता उलोवचें हां जाल्यार परब्रह्म जेन्ना आमच्या थंय उलोवन घेता एकय श्रोत ना जाल्यार तर काय आय विल कंटिन्यू विथ दीस कल्ल्याक परब्रह्म सद्गुरू आमगेले श्री समर्थ उलोवन घेता गंगा वाहतेची आहे सर्वी हात धुवून घ्या रे मुखी राम नाम गारे मुखी राम नाम गारे म्हणटस फायदो घेता ती घेना ती जाल्यार त्या अलक्षाक तांचे कल्लेपण न्ही ते अलिप्तस ताका कर्तव्य म्हणून करचें अशी ना ते कर्तव्य वता तशी अरूप म्हणजे रूपची नाही अलक्ष म्हणजे लक्षत नाही दिसना ते पळोवच्याक जायना अनंत म्हणजे अंतची नाही परब्रह्माशी श्रीराम अपार म्हणजे काय अढळ म्हणजे काय अतर्क्य म्हणजे काय माझं निरोपावे श्रीराम अपार म्हणजे पारची नाही आदिनांत ना अढळ म्हणजे ढळची नाही ते नाशच जायना की नाही अतर्क्य म्हणजे तर्कत नाही परब्रह्म ते तर ते कशें स्वया म्हण ताजेर विचार करूया म्हणून एक सब भरयल्यार ताजेर चर्चा करूं जायना उलयतल मौन जाता मुक्याने गूळ खादला गोडी नये सांगायला कोणाक बरबरे आत्मज्ञानी मनुष्यांक आपयलें आनी भाशण दी म्हूण सांगलें हाजेरी की हें परब्रह्म कशें स म्हणून हां तो आनंदान नुसे बसला कल्लें उलयना हांसत बसला ताका कसलो फरक पडना हां आनी तावळ जर कोणें अगदीच हें केलें तर अशें साधन करी आनी कडेन मल्ल्या यो आनी तें साधन करून शिष्य परिपक्व जायना पळय तो आपणा आंगांत जे आनंदाचे गोड आसा न्ही तें काण ताका दिता आनी ताका आपणा वरी करता तशी अद्वैत म्हणजे काय अदृश्य म्हणजे काय अच्युत म्हणजे काय म्हजो निरोपावे श्रीराम अद्वैत म्हणजे द्वैतची नाही अदृश्य म्हणजे दृश्य नाही अच्युत म्हणजे चेवत नाही परब्रह्म ते चेवत नाही म्हळ्यार कलें पडचें हां कले चवन पावच म्हळ्यार कलें पडचें हालचें हांगा थंय वचचें चिके हालचें अशी तशी जायनाच तें अच्युत आतां जड हें म्हणटा तें फातर आपण जावन वचना जाल्यार कोणें लकयल्यार वता पण हांगा लकोवच्याक खंय ताका एंडच ना खंय तान लकोवचें आनी खंय लकोवचें ताका तें जायनाची तेमी तें हाल्लं ना परब्रह्म ते अछेद म्हणजे काय अधाय म्हणजे काय अक्लेद म्हणजे काय म्हजो निरोपावे श्रीराम अछेद म्हळ्यार तांतू भेद आतां आमी म्हणटा ती पृथ्वी आनी हें विश्व त्या परब्रह्मांत आसा तर परब्रह्म जर अछेद आस तरी ताका तें घुसली कशी म्हण तो एक प्रश्न येता अछेद अछेद म्हणजे छेदेना तांतू कल्लें घाल तरके तें अंतर्बाह्य व्यापून आसा प्रत्येक वस्तून तें आसा प्रत्येकांत तें परब्रह्म भरल्या इतलें सूक्ष्म जाल्यार तें तागेलें काम करता समज वेवस्था अछेद म्हणजे काय अदाय म्हणजे काय अक्लेद म्हणजे काय म्हजो निरोध पावे अछेद म्हणजे छेदेना अदाय म्हणजे जळेना अक्लेद म्हणजे कालवेना परब्रह्म आहे खंयच्यान तें मिक्स जायना वल्ले जायना तशी शेवटी श्रीराम समर्थ सांगतात परब्रह्म म्हणजे सकळा परते सगळ्याच पेक्षा ते विंगडच आसा तयास पाहता आपणच ते मागीर हे परब्रह्माचे कशें फायदो घेवचो गुरू नेमके कल्ली करता ती तरी आमच्यांतूच तें परब्रह्म आसा हें आमकां दाखोवन दिता ती आमकां अनुभव हाड दिता ती तो अनुभव येवच्याक पयलीं आमगेली ही नजर सूक्ष्म जावन मनाची नजर मेळका लागता दिश बदलका लागता आमगेल्या मनाची वी हॅव टू इंट्रोस्पेक्ट तें कशें करचें तें आमकां तें शिकयतात तांगेलें काम तें अनुभव शेवटी आमकां येता आनी अनुभव आयलो म्हाका अनुभव आयलो म्हळ्यार तांकां आयिल्लो आसना तांकां आत्मज्ञान जाल्लेलें आसना कोणा आत्मज्ञान जाता तें म्हणू कशें शकना खरें म्हळ्यार तें परब्रह्मच जातात एक मुंगळो गड्डाक शिरकलो थंय चिकटून बसलो चिकट अशें ताका भायर येवचें जायना कडेन काळार तो गोडच जालो भितर इल्लो गोडच जालो तो तावळी ताका उलोवचें जायना कले करूं जायना कले सांगूं जायना ताका भायर पडूं जायना तांतू शिरलो तो मिट्टा बावली समुद्रान बुडली ते एक रूप जावन गेली थेंबुटा सागरी बुडाला बुडता सागरची जाला गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी तशी लोहो परिसर लोहोसी लागला सुवर्णची झाला तशी
जे सुवर्ण जाता ते परत हें जायना, लोखंड जायना ते सुवर्ण जालेले. जाल्यार एक हीन उपमा म्हळ्यार हांगा गुरूची तयार जाता. थंय तशें न्ही, परीस जे भांगार करता सुवर्णाचें हाजें खंयचें लोखंडाचें, तें भांगार दुसरें लोखंडा लायल्यार ताजें भांगार जायना. म्हळ्यार परीस आपणाक परीस सत्व दिना त्या लोखंडाक. जाल्यार हांगा तशें न्ही, गुरू आमकां आपणाक सर्वस्व दिता, हातचे कसले राखून ध्यान आसून दिता. कितली कृपाळी आनी कितले आमी कशी तागेले पांग कशी फेडचे तुम्हीच सांगा ते. हां, परब्रह्म म्हणजे सकळा परते तयास पाहता आपणच ते. हे कळे अनुभव मते सद्गुरू केलिया. सद्गुरू केल्यार मात्र हें कळता, नाजाल्यार कळना. हजार इतले गुरू कोणे गुरू मस्त आसता ती, कोण कोण आल्यार आमी शिकतात. प्रत्येक गुरू प्रत्येकांत आमी गुरू पळोवंक आनी आमी सेवा करता तांगेली. जाल्यार सद्गुरू म्हळ्यार कहलें, जशी क्लास टिचर आसता न्ही तशी आमगेलें प्रगती पुस्तक तांगेले हातांत. आमगेले आमचे बारीक नजर आसता तांगेली. आमगेली प्रगती कशी जाता कशी जायना करोंक न्ही तितली ताकद आसता आनी ते करयतात. आमी चिट्टून राबता तांकां गोडा मुयशी तरी मात्र. ओम इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे नवमे दशके आशंका नाम समास पहिला. श्रीराम. आता दुसरं समास घेऊया, ब्रह्मनिरूपण. हां, समर्थांनी हातून पैल 14व्यान तू ब्रह्माल वर्णन केलें. ब्रह्म हें अधिष्ठान आसून दृश्य जगत हें ताजे वेळ जालेलं भ्रम आसा, ताका अध्यास म्हणटात. अध्यास म्हळ्यार भ्रम. हां, तशी तर अहंकारामी ती मनुष्याक ब्रह्मदर्शन जायना. ब्रह्मदर्शन करूं गेल की दृश्यच आड येता प्रत्येक. कारण आमी दृश्य दोळ्यांनी दृश्यच पळयतात, माय पळयतात. मायेच्या दोळ्यान पळयत ते मायाच दिसना आमकां तेमी ती. तर अहंकारामीत मनुष्याक ब्रह्मदर्शन घडना. शब्दज्ञानी मनुष्य हांव ब्रह्म हांव ब्रह्म अशी म्हणटा आसतना तागल दृश्टीने आतां हांगा तुमकां सांगता, हांव ब्रह्म म्हणटना सुद्दां भाव कल्लो आसता. जो खरें ब्रह्मस्वरूप जाता की तो हांव ब्रह्म अशें केन्ना म्हणना जावो, पण जो लागलागी आसता तो अशी कदाचित म्हणू शकता हांव ब्रह्म हां अशें म्हणू शकता. जाल्यार तांतू सुद्दां एक गंमत म्हणून एक सांगता हातूं एक जोक सो. एकल्यान एक वाक्य सांगलें, भाव म्हळ्यार कल्ल्या म्हण शिकोवचे खातीर. हां, तूं देवळांत जातीस, तूं देवळांत जातीस. हां, हे एका 3 शब्द, तूं देवळांत जातीस. तरी एक देवळां वचून भायर सरलेली. दुसऱ्यान तिका विचारलें, खंयच्या नमुन्याने सांगलें तूं देवळांत जातीस. हां, म्हळ्यार सादें जालें, प्लेन. तूं देवळांत जातेस हाजो अर्थ कळलो जालो. तूं आनी देवळांत खंय भायर सरल्या केन्नाय वचना दिली म्हण. हां, तिसरें कळलें, तूं तर देवळांत जातेस, तूं देवळां वचना जाल्यार हांव तुका सांगात येतलें आशिल्लें म्हण. अशी नाना भाव जातात. तशी मी ब्रह्म आहे हें म्हणटना तांतून मी कच हाडपण दिलें. मी ब्रह्म आहे, मी ब्रह्म आहे, तांतून मीपणच मुख्य दिसता वय की न्ही. आनी ब्रह्म हें गौण जाता, हांवच म्हत्वाचो. तशी जावं नये अशें ते सांगतात. हां, कडेन वाच्यांश आनी लक्षांश हातूं ह्या समासांतांनी वाच्यांश म्हळ्यार शब्दार्थ आनी लक्षांश म्हळ्यार तांतून अर्थ. तरी पयलीं मनशाक शब्दार्थच कळटा नवे उरलें ना पळय. कड्डे ताका त्या शब्दार्थ भायर पडना पडे, वाचेन थावन भायर पडना पडे, ताका वाच्यांश म्हणटात. तो वाच्यांश जालो. जाल्यार शब्दाच खरो अर्थ किंवा मर्म समजल्यार, मर्म समज का भावार्थ कळका तावळ ताका लक्षांश म्हणटात. जाल्यार हे वाच्यांश आनी लक्षांश मनन कोरून ताजे प्रमाणे वागच्या लागल्यार आमकां जे प्रत्यक्ष अनुभव येता न्ही, अनुभूती म्हणटात ताका. अनुभूतीच उगडास करता तो अनुभव. जाल्यार अनुभूती येता पळय ती कोणाकय सांगूं जायना. ती अनुभूती आयल्यार त्या वेळार तितल्या वेळार आमच्यान अनुभूती घेता आसता ती वाच्यांश लक्षांश दोनी ना जातात ते. आनी फक्त निशब्द जावन बसतात आमी आनी साधक मौनांत वता. हें सगळें गळून वता आनी फक्त ताका अनुभव येता आसता. आनी म्हाका अनुभव येता हाजी सुद्दां जाणीव ताका जायना. तेमी ती निशब्द जावचें. ज्ञान दिवच्याक गुरू शब्दां पासून सुरू करतात आनी एंड खंय जाता मौनांत. शब्द गळ पडटात आनी प्रत्यक्ष ज्ञान जायना, पण शब्दांची गरज ना. ते शब्द थंयच पडटात. तेमी श्रुतीन सुद्दां सांगलें, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय. गुरू आमगेले रमण महर्शी तशें आशिल्ले.
दक्षिणामूर्ती श्री दक्षिणामूर्ती तांगेल चार ते वृद्ध हे आशिल्ले सगळे तांगे शिष्य कितली तांणी तपस्या केलेली परब्रह्माचे खातीर तरी तांकां अनुभव येनाशिल्लो म्हणून तांणी प्रार्थना केली आणि परब्रह्माने श्री दक्षिणामूर्तीगेल रूप घेवन आयले. ती दक्षिणामूर्ती कशी आशिल्ली यंग वृद्ध शिष्य आहा आणि एकदम युवा गुरु तरुण गुरु सान तजेलदार सान चेडावय उत्साहान अशी अँड बबलिंग विथ एन्थुजियाझम आणि तांकां तें सांगलें आणि एक सांगले भितरी सांगलें म्हळ्यार कशी सांगलें गुरोस्तु मौनम व्याख्यान एक पंत तांणी सांगलें तत्वम असी म्हण सांगलें आणि हात अशें केलो तांतू थंय जे आयले आमगे स्वाम्याक सुद्दां अशी फोट आसता आशिर्वाद दितली तांतून जे रेज आयले ताज्याने कळ्ळें जालें गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय तांकां संशय सगळे फिटले कळ्ळें म्हळ्यार तांकां गोड खावच्याकच मेळ्ळें ते तांतू बुड्डून गेले अनुभवांतून आनी तांकां कळ्ळें उलोवची इच्छा ना कळ्ळें ना ताजे खातीर आत्मनिवेदन जावंका म्हळ्यार संपूर्ण शरणागती जावंका. आमगेले आनंद आश्रम स्वामीजी रमण महर्षीक मेळ वचूलेले अर्ध तास बसले एकमेकां मुखार दोग जाणीं एकय शब्द उलयली ती कळ्ळें ना जाल्यार तांकां संवाद जालो मस्त गोश्टी डिस्कस जाल्यो तांतून कशी कळ्ळें आमी दोगय गुरू दोगय परब्रह्म एकमेकांगेर वैचारीक मंथन जालें थंय जाल्यार कोणाकय बाकीच्यांक कळ्ळें कळ्ळें जालें आनी एकय शब्दाचें उच्चारण जायना की ते रिपोर्टर्सांनी बरोवन घेतले तसलें कळ्ळें जायना तशी तरी हाजे खातीर ज्ञाना खातीर हें ज्ञान मेळोवच्याक निशब्द जावचें हें ज्ञाना लक्षण जाल्यार त्या ज्ञाना खातीर आत्मनिवेदन आवश्यक आणि आत्मनिवेदन म्हळ्यार टोटल सरेंडर करचे खातीर आमगेले अहंकाराक निराश जावंका अहंकार ना जावंका अहम आसताची अहम होच परमात्मा अहम म्हळ्यार न हंतू तागेलो नाश करूं जायना अविनाशी तो अहम ताका जेन्ना आकार येता हांव जीव म्हणटा हांव म्हणजे परमेश्वरू हांव म्हणजे परब्रह्म जाल्यार हांव स्वताक जीव म्हाका कोणकी बांदल्या म्हण आनी तूं बांदिल वता तशी तर तेमी ती ज्या हाका मी हांव अशें म्हणटा न्ही हें सगळें फट्टी आसता हें श्री समर्थ हांगा दाखोवन दितात तेमी उलोवचें हें अहंकाराचें लक्षण आसा जाल्यार उलय शिवाय कळना जाल्यार उलोवन कळना फुडें गप्प बसता गप्प बैसून तां चिंतन मनन करता म्हणून साधकाने जास्तीत जास्त मौनांत रावता. आतां हांगा एके कडेन सांगल्या की एकांतणी लोनलीनेस आणि अलोन एकांतणी कळ्ळें एकटी पडचें एकटी जावचें हें अगदी विरुद्ध गोश्टी आसात. लोनलीनेस आसूं न्ही जाल्यार अलोन आसका एकच आसका तशें आसका तर आतां हांगा तांणी ब्रह्मनिरूपण हो तो समास आसा समास दुसरा आमी वाचच्या. श्रीराम जे जे काही साकार दिसे ते ते कल्पांती नासे स्वरूप ते असतची असे सर्व काळ श्रीराम जे सकळामध्ये सार मिथ्या नव्हे ते साचार साचार म्हळ्यार सत्य ते एकच सत्य असं ते केन्नाय असत्य जायना जे का नित्य निरंतर संचले असे सगळीकडे पसरल्या. श्रीराम ते भगवंताचे निजरूप त्यासी बोलिजे स्वरूप याही वेगळी अमूप नामे तयाची. श्रीराम त्यास नामाचा संकेत कळावया हा दृष्टांत ताका नाम नाती तरी के परब्रह्म हे नाव दिले संकेत कळचे खातीर कळावया हा दृष्टांत परी ते स्वरूप नामातीत असतची असे. आतां हांगा 42 की कलकी ताका नाव दिले म्हळ्यार विशेषण जाल्यार ताका खंयचें विशेषण लागना. दृश्या सबाह्य संचले दृश्या सबाह्य म्हळ्यार अंतर्बाह्य दृश्याक अंतर्बाह्य भोरून वरल्यान तें आनी स्टील दशांगुळी वरय दशांगुळी कळ्ळें ते परब्रह्म इतलो व्हड आसा ताजे एक कुडक्याक आमी आमगेले हाका कपड्याच्या एक गांठी घालतात न्ही तितलें आमगेलें पूर्ण विश्व आसा आनी बाकी सगळें निरंतर ताका हेंच ना कळ्ळें अंत ना पार. दृश्या सबाह्य संचले परिते विश्वास चोरले इतले सगळे कडेन आसून
कोणाकय दिसना मग खंय निपून बसल्या हायड अँड सीक जवळीच नाही से झाले असतच कैसे. श्रीराम ऐसा ऐकोनिया देव उठे दृष्टीचा भाव पाहो जाता दिसे सर्व दृश्यची अवघे. कल्ल्याक दृश्य दिसतं का पळोवनच्या गेल्या सगळं दृश्य दिसता दृष्टीक हां कल्ल्याक तर ते सांगता दृष्टीचा विषयो दृश्य तोची जालिया सादृश्य तेणे दृष्टी पावे संतोष परी ते देखणे नव्हे. ह्या दोळ्यान खंय पळोवनच्या गेले गोमटे सगळें दिसता जाल्यार सगळें हें दृश्य म्हणटात. जे दृश्य यद दृष्टम तद नष्टम जें दिसता तें असार आसा तें नश्ट जावचें आसा हां कळ्ळें मागीर तें उत्पन्न जाल्या तेमी तें दिसता. आनी जें दिसना तीच खरी शक्ती. इलेक्ट्रिसिटी दिसना जाल्यार इलेक्ट्रिसिटीन केलेलें मॅनिफेस्टेशन आमकां दिसता ती वय की न्ही. एसीन तूं थंड करता फ्रिजान थंड करता गिजरान गरम करता फॅनान हवा हालयता मस्त प्रकार इस्त्रीन इस्त्री गरम करता वय की ना. दृष्टीच दिसे ते नासे एतद विषयी श्रुती असे म्हणून जे दृष्टीस दिसे ते स्वरूप नव्हे. श्रीराम स्वरूप ते निराभास आणि दृश्य भासले साभास. साभास म्हणकले भास जाता. भासास बोलिला नाव वेदांत शास्त्री आणि पाहता दृश्यची भासे दृश्याची भासता. ह्या दोळ्यान पळयल्यार आमकां भास सुद्दां दृश्याचोच जाता. दिसताय दृश्याची आमी दृश्यांतूच बसल्यांत. आमगेलो देह हो दृश्य आसा आमगेलो दोळ ही माय आसा त्या मायेची दोळ्यान चर्मचक्षून पळयल्यार आमकां तें दिसना हां ताका ज्ञानचक्षू जाय. आनी तें ज्ञानचक्षू कोण दिता हां तरी ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितस्येन तस्मै श्री गुरवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितस्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. त्याशी बडी घेवन हें सूर मांडी लायतात न्ही तशें ते अंजन घालतात आमच्या दोळ्यांत तळ आमकां दिव्य दृश्टी जाता. अर्जुनाक सुद्दां आमी स्वरूप साक्षात्कार दिल्लो श्री कृष्णान ताका दिसनाशिल्लें खरें ताका दिव्य दृश्टी जेन्ना दिल्ली ता वळी गुरून अंजन घालना पडे ताका दिसच्या लागलें सगळें. आणि पाहता दृश्याची भासे वस्तू दृश्या वेगळी असे स्वानुभवे पाहता दिसे ते दृश्या सबाह्य. जे निराभास निर्गुण त्याची काय सांगावी खुण परी ते स्वरूप जाण सन्निधची असे. हां सन्निधची आहे सदा सर्वदा सन्निध आहे जाल्यार कृपाळूपणे अल्पधारिश्य पाहे. आमगे लागींच आसता जशी आमी कितले धैर्यान करता ते म्हण परीक्षा पळयतात ते परीक्षा पळयतात पण तांगेले प्रार्थना कर का म्हूण सुद्दां ना. आमी जर टोटल सरेंडर जाल्यार 3 जावन काळजी घेतात. आमी सान चेडू जाल्यार अर्भका सांगू कळटलें म्हाका भूक लागल्या म्हाका भंय दिसता सांगना ते फक्त रडता किंवा रडना सुद्दां एक एक म्हणटा न्हिदून पडलेलें आसता. ताका जागोवन पिवनचें खावनचें पुरे ती आवस करता. ताका बरें करचें ताका शिशू काडचें तागेली घाण काडची सगळी ती आवस करता स्वच्छ करता ताका. तशी ते गुरू सन्निधीने आमगेल्या अंतरान बशिल्ले आसता. आमी जर टोटल सरेंडर केलें देवा आमचे कल्ले ना तुका दिवच्याक कल्ले ना जे आसा तूं घे हां. असाध्य ते साध्य करोनी दावावे मी पण उपटावे मुळातून. मी पण दिवची सारकी ताकद मला ना रे हांव काय कर्ण नाही की काण दिल्लें मग अशी गर्वाचे चिलखत माझ्या अंगी चिकटले ते मी दान रे दिदले तुला देवा. दान दिल्लें म्हणून काण दिवका न्हय दान दिल्लें म्हणून हांव काण ताका दिवका की न्ही पण दिवच्याकय जायना कळ्ळें का. तरी इतुक्या तेमी दिलेले दान रे देवा हां ते काढून घ्यायचे काम तुलाच दिले इतुक्यात समजले असेलच. झाले माझे मन रक्तबंबाळ की याची काही क्षिती नको मला. मी तो अर्भक तुझेची फक्त माऊलीचा स्पर्श जाण. तुझ्या प्रेमपाना देई मिरे तान्नी नाही तो रडे हे आवरेना. मग रड खर्चून का म्हणून दिसल्यारी तूं म्हाका प्रपंचान तूं पयस दी हें दी कल्ल्याने मग रड खर्चूंच ना. इथे म्हळ्यार म्हाका लागल्या भूक तेन्ना तुज्यांत एक जावची भूक लागल्या तें म्हाका तूं कवटाळ घे म्हाका तुज्यांत एक करून घे आनी म्हाका कसलेंय नाका. तर तो सन्निध आसता तो आमगेली परीक्षा पळयता. नचिकेताल यमान पळयली तशी परीक्षा श्रेयस की प्रेयस म्हणून लास्ट टायम सांगिल्लें परत सांगना.
जे निराभास निर्गुण त्याची काय सांगावी खूण परिते स्वरूप जाण सन्निधची असे श्रीराम. जैसा आकाशी भासला भास आणि सकळामध्ये आकाश. आकाश म्हळ्यार अवकाश व्हॅक्यूम. हां, आकाशांतून आकाश दिसता शिवाय ते आकाश ते अवकाश ते व्हॅक्यूम प्रति एकांत असता. आमगेल्या कॅसाच पेक्षा 1/7 असता आमगेल्या कॅपिलरीज. जाल्यार ते 2 कॅपिलरीजांतून आकाश असता म्हळ्यार अवकाश असता. अवकाश म्हळ्यार स्पेस असता. ती सगळी म्हळ्यार आतां तुमकां आय होप यू अंडरस्टँड. जैसा आकाशी भासला भास सकळामध्ये आकाश तैसा जाणीजे जगदीश सबाह्य अभ्यंतरी. भितर भायर भोर नस, भितर रक्तांत अस उदकांत अस तें आकाश. तशी उदकामध्ये परी भिजेना, पृथ्वीमध्ये परी झिजेना खंयचे परब्रह्म. वन्नीमध्ये परी सिजेना स्वरूप देवाचे. हे वन्नी म्हळ्यार उज्जो. ते रैंद्यामध्ये परी बुडेना चिखलांतू घाल्यार ते चिखलांत बुडना. ते वायोमध्ये परी उडेना, सुवर्णी असे परी घडेना सुवर्णा सारिखे श्रीराम. ऐसे जे संचले सर्वदा परी ते आकळेना कदा. अभेदा माझी वाढवी भेदा ते हे अहंता. ह्या अभेदांतू भेद करत कोण तर आमगेल अहंता. कसले आसनांतले ते उत्सूक असता आमकां एक करून घेवच्याक जाल्यार आमी हांव करतलो. हां, हांव ब्रह्मस, हांवच ब्रह्मस. मगल गुरून म्हाका सांगलें तूंच ब्रह्मस म्हणून. वय बा हांवच परमेश्वरू म्हळ्यार हांव केलेली मगल घोड्याक 5 पांयो. ही जी अहंतच पळय हें जें म्हणटा ताका ताजो अनुभव येयलो. तिच्या स्वरूपाची खूण सांगो काही ओळखण अहंतेचे निरूपण सावध ऐकाता. जे स्वरूपाकडे पावे अनुभवासवे झेपावे, अनुभवाचे शब्द आघवे बोलोन दावी. कळ्ळें? म्हळ्यार स्वरूपाल्या थंय वत्ता अनुभवा कशी झेपता अशी. म्हाका जाय जाय म्हण आकलस पावता जाल्यार वत्तन वतना मदेंची मी पण आड येता. आनी तेन्ना कळ्ळें जालें म्हाका हो अनुभव आयलो, म्हाका तो अनुभव आयलो म्हूण सगळ्यांक सांगता सुट्टा बोलोन दावी. म्हणे आता मीच स्वरूप तेच अहंतेचे रूप. त्यांनी ती ब्रह्मस्वरूपांत एक जायना तो मनुष्य. हांव ब्रह्मस्वरूप जाल्लो ही जाणीव जेन्ना खर्चता त्या वेळा तुम्ही परब्रह्मांत एक जाता. ताचे शिवाय जायना ती. म्हणे आता मीच स्वरूप तेची अहंतेचे रूप. निराकारी आपे आप वेगळी पडे. निराकारांत आशिल्ली तर केळी जशी तुप्पा थेंबो समुद्रांत बुड्डना तेलू तरपता तशी अहंतेची जाता. हांवच तें स्वरूप म्हणटलें तें रूपच अहंतेचें तें थंय तेलू तरपता तें एक जायना. स्वयं मीच आहे ब्रह्म ऐसा अहंतेचा भ्रम. ऐसे सूक्ष्मी सूक्ष्म पाहता दिसे श्रीराम. कल्पना आकळी हेत वस्तू कल्पनातीत. म्हळ्यार कल्पना करता बसतात आमी जाल्यार वस्तू ही परब्रह्म हें कल्पनातीतच. म्हणून नाकळे अंत अनंताचा. आमकां अनंत अंत गोतस एक जावचें कसलें उरलोंचें ना. आनी कल जाता तर लोभी एक कडेन खंय की उदाहरण दिल्या. लोभी धना मागशी धांवता खंय आनी धांवतन धांवतन तो ताका धनच जाता. तो धन जालें की धांवचें बंद जातागलें. तो स्वताच धन जालो मागीर लोकांक तें धन दिसता. लोक ताल्ल्या धांवतात ताजो उपयोग करून घेवच्याक. तशी परब्रह्म स्वरूप जो जाला तो तशी धांवता आनी तो एकच जाता. आनी एक जाल म्हूण ताकाच कळना ती जाणीव वता जाल्यार लोकांक कळटा हो तशें जाला म्हूण. आनी लोक ताका फायदो घेवच्याक सरेंडर ताका जातात. मागीर अन्वये आणि वितरेक हा शब्द भेद कोणी एक. निशब्दाचा अंतरविवेक शोधिला पाहिजे श्रीराम. आधी घे जे वाच्यांश मग ओळखीजे लक्षांश. कडे लक्षांशी पाहता वाच्यांश असेल कैसा. एक पण तुमकां वाच्यांश शब्दार्थ कळलो की लक्षांश कळना पडे शब्दार्थात तितलें महत्वच ना वय की नाही. जाल्यार सर्व ब्रह्म आणि विमळ ब्रह्म हा वाच्यांशाचा अनुक्रम ही नाव. शोधिता लक्षांशाचे वर्म वाच्यांश नसे. तर सर्व आणि विमळ दोन्ही पक्ष वाच्यांशी आटती प्रत्यक्ष. लक्षांशी लाविता दक्ष पक्षपात घडे. हे लक्षांशे अनुभवणे येथे नाही वाच्यांश बोलणे. म्हळ्यार कळ्ळें हे लक्षांश जो आसा की तूंच ब्रह्मस हांवच ब्रह्मस हें फक्त अनुभव घेवचो आसता. हांगा तोंडान उलोवचेंच ना. मुख्य अनुभवाचे खुणे वाचारंभ कैचा.
परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, जेथे ओसरती चारी तेथे शब्द कळा कुसरी, कोण काज कल उपयोग असं कल उल्लोचक जाय ना ते शब्द बोलता सभेच नासे. शब्द सुद्दाही ते हेंची नव्हे नश्वर म्हळ्यार इतलो हांव म्हणटा ना तो हांव शब्द गेल्लो पास्टान तूं ताबडतोब होय की नाही. मी म्हण की गेले. शब्द बोलता सवेच नासे, तेथे शाश्वतता कोठे असे. प्रत्यक्षास प्रमाण नसे बरे पहा श्रीराम, शब्द प्रत्यक्ष नासिवंत म्हणून घडे पक्षीपात. सर्व आणि विमळ ऐसा हेत अनुभवी नाही. सर्व ब्रह्म अनुभव विमळ ब्रह्म हे शब्द अनुभवांनाती. ऐक अनुभवाचे लक्षण, अनुभव म्हणजे अनन्य जाण. ऐक अनन्याचे लक्षण ऐसे असे, अनन्य म्हणजे अन्य नाही अन्य नसे. आत्मनिवेदन जैसे संगभंगे असतची असे. आत्मा आत्मपणे कळवे. संगभंग म्हळ्यार संग नष्ट झालं. आत्मनिवेदन जाऊन कामणा मी वतात आत्मनिवेदन केल्ले कड तू एक जायना पडे ते आत्मनिवेदन हांव केल्ल्या ही जाणीवय ना जाता, संगय ना जाता. कोणें असं ना ती गुरू आणि शिष्य सुद्धा एकच जाता. ती आत्मा आत्मपणे उरतो. आत्म्यास नाही आत्मपण हेची निसंगाचे लक्षण. हांव आत्मस ही जाणीव त्या आत्म्याक ना कळवे. हे वाच्यांश बोलिले जाण कळावया कारणे. संग एरवी लक्षांश तो वाच्यांशे, सांगी जेल हे घडे कैसे. वाक्य विवरणे अपैसे कळो लागे, करावे तत्व विवरण, शोधावे ब्रह्म निर्गुण. पहावे आपणास आपण म्हणजे कळे, स्वतः का मी पळयल्यार आमकां कळटा कळ जाता. हे न बोलताच विवरिजे, विवरोन विरोन जायजे. वीर वचका तांतू मग अबोलणेची साजे महापुरुषी. निशब्द मौन जातात न्ही तांत कळ जाता शब्दची निशब्द होती. सुरू खंयच्यान जालो निरूपणाक शब्दांनी आणि एंड खंय जाले निशब्द आणि ते एंड खंय जाले बुड्डून गेले. श्रुती नेती नेती म्हणती हे तो आले आत्मप्रतीची प्रत्यक्ष आता श्रीराम. प्रचित आलिया अनुमान हा तो प्रत्यक्ष दुराभिमान. म्हाका प्रचित आयली हो केवळ अनुमान असतो तर्क समजलो हां. तर हा तो प्रत्यक्ष दुराभिमान. तरी आता मी अज्ञान मज काहीच न कळे. हवंय एक हेंच असता कळणे म्हणजे जाणीवच असता. सगळं जाणीव ना जाता. मी लटिका माझे बोलणे लटिके, मी लटिका माझे चालणे लटिके, मी माझे अवघेची लटिके. लटके म्हणजे फट्टी काल्पनिक. मज मुळीच नाही ठाव, माझे बोलणे अवघेची बाव. हा प्रकृतीचा स्वभाव. प्रकृती ही लटकी हां. म्हाका कलेम उलोवन चेंचना हें करचना तिवे प्रकृती लटकी. प्रकृती आणि पुरुष ह्या दोहींच जेथे निरास म्हळ्यार एक प्रकृती असता म्हळ्यार हें प्रकृती आणि पुरुष म्हळ्यार जी शक्ती असता आणि एक शुद्ध जाणीव असता ते प्रकृती पुरुष. तांतूथान हें सगळें दृश्य विश्व निर्माण जाल्या हां. जाल्यार ते सगळेच ना जाता. तेथे मी पण विशेष हे केवी घडे. मी पण कल्ल्याक जाय थंय. जेथे सर्वही अशेष झाले तेथे विशेष कैसे आले. विशेष कल्ल्याक म्हाका कलकी जाल्ल्या म्हाका हें जाता. जशें तांणी उदाहरण कितें कोण दिल्या. मी मौनी म्हणटा भंगले मौन्य जैसे हां. म्हाका न्हीद पळ्या म्हळकी हां. डेड बॉडी म्हळकी कोणकी आतां म्हणटा डेड ना म्हण कळटा न्हय. तशी हांव मौनी मौनी म्हळ्यार मौन भंग जाता. आता मौन्य न भंगावे, करून काहीच न करावे, असो न निशेष नसावे विवेक बळी. आम्ही कोणें ना तांतू वीर वचकांत अनुभव घेवंका. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे नवमे दशके ब्रह्म निरूपण नाम समास दुसरा. आज 2 दशक केले हां. थोडो वेळ लागलो जाल्यार अर्ध सोडू जायना हें ताचे खातीर केले. आतां मी हें समर्थांगेर प्रार्थना करुया. कल्याण करी राम राया कल्याण करी, जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. तांकां तळमळ कितली आमचे बद्दलची ते परब्रह्मांत एक जावं करून घेवंका. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी. आपण इतलं आनंदान तू हे लोक कल्ल्या दुःखान तू म्हळें तळमळ. अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तूची सावरी, दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी, कोठे जावे काय करावे
आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी. दयेसी नाही सरी, दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. हे विवेचन पुष्प त्या कल्याण करतल्या कल्याणमयी रामचंद्र रामतत्वांत आम्ही अर्पण करूया. श्री समर्थ तांतूंचे सती. आणि आजी सभा क्लोजर प्रार्थना करूया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.